आज मिटिंगे आमचे आशिल्ले सगळे डिपार्टमेंटाचे जे आसा हेड किंवा त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह सगळे आशिल्ले, आमचे सेक्रेटरी आशिल्ले आणि थोडे आमचे कौन्सिलर मेंबर प्लस आमचे NGOज, आमचे बाबरोलान सारखे आमचे बाकी कमिशनचे मेंबर सगळे त्याचे आणि तेजे आमी डिस्कशन जालें गोंयचे खातीर, गोंया खातीर आमी कितें करपाचें, गोंयांक कोण लोकांक कोण फटयता, कंझ्युमरांक, जे कंझ्युमरांक ताका फटयता तेंचे आमी कशें आमी हें करचें, एक्शन घेवचें किंवा कशें आमी तांकां ट्रीट करचें. काही लोक आमकां अशें कंप्लेन दितात आमच्या कंझ्युमरांक की काजू बी भायले हाडटात आनी हांगा गोंया पॅक करतात आनी ते काजू आमचें नांव गोंयचें नांव पॅटर करतात. म्हणजे गोंयची काजू डिफरंट आनी भायल्यो काजू येता त्यो डिफरंट. आनी खुबशे लोक टुरिस्टां म्हणजे आमचे कितें जाता गोंयचे की आमची काजू भायर वयतात आनी लोक म्हणटा काजू कसो बरें. आतां आमकां अशें आयलें की ही काजूची बाटल्यो विकता, काजू फेणी एक दाखयता बरी आनी बारा मागीर उदकाची इकडे बाटल्यो उदकाची घालता आनी दिता खंय लोकांक म्हणून मागीर थंय वयता तें उदक जाता. म्हणजे हें म्हणजे कडेन सच्चें म्हणून अशें करपाक जायना. तेजेर आमी कितें एक्शन घेवची, आमचे फोर्स आमचे सगळे तरेचे कंझ्युमराचे आशिल्ले आनी कंझ्युमर जे आमचे जे आसा चेअरमॅन जे आसा तेजे कंझ्युमर कमिटी ते आशिल्ले सगळे तरेचे आनी नॉर्थ सावथ आनी सेंट्रल हे सगळे आशिल्ले. आनी आमी आतां फुडें आतां आनी परती मिटींग जातली आनी आमी हे मिटिंगेक कितें घेता तेजे परते डिस्कशन जातले आनी कितले एक्शन घेतले आनी आमी कितें एक्शन घेतले ते आमी हें करतले, इम्प्लिमेंट करपाक पळयतले. आनी आमकां जाय की गोंयांक आमकां गोंय सांबाळटले हें आमकां हेंवूय इम्पॉर्टंट आहा. स्टेट कंझ्युमर जे आसा किंवा तांकां प्रोटेक्ट करपाचें, गोंयच्या लोकांक प्रोटेक्ट करपाचें आमचें कर्तव्य आसा तें आमी पार करतले. जालें सगळें आमी डिस्कशन जालें. डिसिजन आसा पळय आमी सगळें आयकून घेतला. नेक्स्ट मिटिंग आमी डिसिजन घेतला. एनफोर्समेंट करपा खातीर कितें डिसिजन घेतलें आमी तेवूय आमी डिसिजन सगळें आयकून घेतला. आयज सगळें हें केल्लें आसा आनी ते आमी प्रत्येक ऑफिसरांक आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा. प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे लोक आयिल्ले आसा. सगळे तेचे आमचे डिपार्टमेंट जे गव्हर्मेंटचे जितले डिपार्टमेंट आहा त्याचे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह आयिल्ले आशिल्ले, सगळे तरी आशिल्ले आनी तेणी ते आपले थंय आपणाक कितें आसा ते तेणी मांडलें थंय आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें एक्शन घेवपाचें परती आमची कौन्सील आनी आमी परती एक सब कमिटी करची केल्ली आसा. सब कमिटी केल्ली आसा तिवूय स्टडी करतली आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें कित्याक हांव ह्या मिटिंगेक फर्स्ट टायम मिटिंगेक बसला, फर्स्ट टायम मिटिंगेक आयिल्लो आशिल्लो तेन्ना हांवें सगळें आयकून घेतलां आनी त्या प्रमाणे आमचे सगळे जे मेंबरांनी कितें हें केलं सजेशन दिलां ती आमी इम्प्लिमेंट करपाचें ट्राय करता. ओके. आणि कितें म्हणजे की नेक्स्ट मिटींग केन्ना आसतली म्हटल्यार तुमी खरेंच करून घेवन आनी आमची तुमी कितें आसा जाणा आमचे हे आसा कौन्सील आसा आमचे प्रोटेक्शन कन्झ्युमर प्रोटेक्शन कौन्सील आसा आनी तेजें कितें आसा न्हू हे जजमेंट बी जाता. आतां कोणी कंझ्युमर येता कंप्लेन करता सपोज तुका कितें कोणें दिलें आनी तुका दिलें तें सगळें तें फाल्स दिलें किंवा रेट कितें हें केलो ते आमचे कंझ्युमरा कडेन येतात आनी कंझ्युमरा कडेन आमचे फोरम जे आसा ते चेअरमॅन आसा नॉर्थ सावथ प्लस सेंट्रल आनी हेंचे कडेन कितें डिसिजन येता ते तुमचे कडेन वचून घेवंक जाय. तेंचे कडेन डिसिजन जाता ती आसा तुमी वचून थंय मेळून ती घेवपाचे प्रयत्न तुमी करपाक जाय. आं करेक्ट काम तांकां दिलें आतां. हय तुमी मेळपाचे वचून आनी आमचे थोडे हांगासर आसा एक चेअरमॅन हांगा आसा आमचो तो जजमेंट आसता न्हू आमी प्रोनाउन्स पत्रकारांनी पब्लीश करता प्रत्येक मिडियाचेर जावं चडसो पेपरात मराठी चडसो मराठीचेर येता पूण इंग्लीश मातसो तुमी आनी कोंकणी एक आमचो एक आहा भांगार गोंय कितें भांगारभूंय तेजेर तुमी ते घालचे कित्याक ग्राहक जे आसता तांकां अवेरनेस तांकां एक गमन येवचें बाबा हो असो निकाल जाला असो न्याय मेवला. सर तुम्ही आयज मेन्शन केले काजू आणि काजू सोरो जे डुप्लिकेशन जाता आणि कितले प्रोडक्ट 3 ते 4 कंपनी आतां आमी डिस्कशन केलां आनी आतां फुडें आतां आमी ते कोण करता तेजे आमी आमची हें आसतलें सब कमिटी आसतलें प्लस हें आमी हें केलां न्हू कितें म्हणटा तें 5 मेंबर और 2 मेंबर तीच कमिटी ना आनी आमची हें धाडटले आमी चेक करपाक फ्लायिंग स्क्वॉड सॉरी ते धाडटले आनी ते सगळे रेड मारतले
खंय कितें चल्लां कितें इलिगल जालां कोणा रेट कोणी हें करतात कोण रेट चड लायता आनी कमी हें भानगडी करता अशें खुबशे हें आसा ते सगळे तरेचे आमी इम्प्लिमेंट करपाक पळयतले की सर लोकांची कंप्लेन आसता की जेन्ना कंझ्युमर कोर्टान लोक वयता केस घेवन तेजे जे डिस्पोज जावंक जाय केस फायनली हियरिंग ते खंय तरी फास्ट जायना म्हणून करेक्ट म्हणजे ताका लागून आतां आमी कितें सांगलें तुमकां तुमी प्रत्येक वेळा ते जजमेंट जाता पळय तेंचे कडेन हें जाता ते लोकांक मार कळोवपा लागून तुमकां सांगलें न्हू आतांच तुमकां सांगलां ते पळय नॉर्थ सावथ आनी सेंट्रल हेजी जजमेंट पळय जाता ते तुमी तेंचे कडेन वयचें आनी तांकां एक बाबा डेट घेवची खंयच्या दिसा तेंगे जजमेंट जाता समज म्हयन्यान जाता 2 म्हयन्यान जाता कितें वता डेट ते तुमकां दितले ते आमकां एक हांगासा हांगा म्हाका भायर भितर एक कोण आसतली आनी हांगासा बेलान ती आसा आनी सेंट्रल कोण वर्ष सो फास्ट ट्रॅक करपा खातीर कितें केलां तुमी फास्ट ट्रॅक करपाकच हें करता आमी आतां बेगीन मिटींग जातली आमी मातशी मिटींग बेगीन घेतले मागीर तुमकां आपयता डोंट वरी सर सगळें आनी तुमी मिनिस्टर आसले आनी सांगलेलें की ते चॅक करता जर घेवपाक लागले अरे बाबा सांगताय खंय तांदूळ आमी सगळ्या लोकांक बरयता आतां पळय आयकय ते पळय ती पळय जजमेंट दितली पळय मॅडम मातशें तूंय मातशें तो आमी ही कोर्टाची हें आसा कंझ्युमर कोर्टाचे प्रेसिडेंट नॉर्थ गोवा ती पळय जज आशिल्ली पयली डिस्ट्रिक्ट जज आशिल्ले आतां ती थंय आसा आनी ती कितें जजमेंट जाता ती तांकां जाय की तुमचे मुखार ते दिवपाचे लोकां मुखार पावचे अशें म्हणून तुमी एक डेट हें करात ते केन्ना मेळत आमच्या हांगा ऑफिस आसा कोर्ट आसा परवरी आमची डे टू डे जजमेंट्स असतात हय तुम्ही केन्नाय येवन ऑफिसांतल्यान व्हरू शकता ना तुमी मेळा. रायसाचेर सर तुमी आमकां सांगता रायस कितें जालें तुमकां विजयान रायस दिला पळय तो रायस न्हू पळय आयकय आतां तूं एक सोसायटीन घेतलो आनी तुवें व्हरून घरा कडेन दवरलो आनी ताका भितर कितें जालें ताका आमी रेस्पॉन्सिबल ना न्हू आसा आतां घरा एक पोती व्हरून तांदूळ दवरले आनी तांदूळ तेतून भितर कितें तें जालो घोटी जालो शेवणी गेली भितर आमी कितें करता घरा कडेन तुमी आमचे ना वेरपार शॉपा कडेन पासून आमचे कडेन ते म्हाल व्हरतात वेरपार शॉपावाले म्हाल व्हरतात आनी तेंगेले ते खंय ते दवरले कोण तरी साकरता उदकान दवरता कोण आनी कितें करता अशें कितें घडटा ते मायनर ते आमी पूण आमी कंझ्युमराक जे आसात आमी हे गिरायक जे आसात तांकां बरो तांदूळ दिल्लो आसा पूण ते जेन्ना आमी एक्सचेंज पासून करून दिल्लो आसा तो प्रॉब्लेम ना आनी लोकांनी वायट माल व्हरचो न्हू डिपार्टमेंट बरो नो हय करेक्ट आनी कितें आसल्यार थंयच्यान बरो माल व्हरता आमी दिता आमी बरो नाल्यार घेवचो न्ही लोकांक कस्टमराक कोणाक हें करना बरो ना जाल्यार घेवपाचें न्ही लोकांनी नो लोकांनी घेवच्यो न्हू थंय बरो जाल्यार घेवचो नाल्यार आमी तांकां खंयचो वायट जालो एक्सचेंज करून दिता ओके